Ciò che abbiamo porta frutto se lo diamo. E non importa che sia poco o tanto. Il Signore fa grandi cose con la nostra pochezza. Il tuo poco è tanto agli occhi di Gesù? Se non lo tiene per te, se lo metti in gioco, anche te mettiti in gioco. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या आल्बर्टिना रोजारिया डिसोजा ई कॉस्टा हिच्या आत्मे पासत देवान तिका सुर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता सोपून गेल्ले सिस्टर लॉयला बाज हिच्या आत्मे पासत देवान तिका सुर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयचो दीस आमकां खेरीत दीस. आयज आमच्या गोंयान एंटिसिपेटेड क्रिजम मास जाता. सगळे आमचे यादनीक बिस्पा बरोबर व्हडले गोंया आयज हे मीस करतात. तेलां पवित्र करचें मीस जीं तेलां आमी आख्खें वरसभर वापरता साक्रामेंत दिवंक. त्या तेलांचेर आयज आशिर्वाद जाता. सगळे यादनीक बिस्पा बरोबर मेळटात. खेरीत भशेन मागुया आमचे दियोसिजी पासत आमच्या बिस्प सायबा पासत आमच्या सगळ्या यादनिकां पासत आख्ख्या दियोसिजीन वावर करतल्या सगळ्या यादनिकां पासत मागुया आमच्या पाप सायबा पासत आनी आख्ख्या संवसाराच्या आमच्या यादनिकां पासत आनी आमची जण एकल्याची सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. काळा आदी आनी काळांत जेसूक काळ लागना कित्याक जेसू काळावून उदीक चड. जिजस इज टायमलेस. खेरीत भाशेन ताचें उतर आमी दिसपटी सांबाळटा तेन्ना आमी केदींच मरची ना म्हूण तोच जेसू आमकां आश्वासन दिता. तो 2 दिसाक ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फारो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट केल्लें बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमच्या भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सुम्या काकुतकोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुका आमी उलो मारता, आमकां पाव. तूं काकलुतसार देखून तुजेर आमी विस्वास दवरता. दुयेन आमकां राख, आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर, आनी तुवें बासायलोलें दाय सोडूंक आमकां सुपूर्णायेन आयतीं कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूर चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी आब्राम जमनी पर्यान सोकला बागवलो आनी देवान ताका म्हणलें, हो पोळे हांव तुजे लागीं करार करतां. हिशोब नासलोल्या राष्ट्रांचो तूं बापूय जातलो. फुडाराक तुका आब्राम म्हणची नात, तुजें नांव जातलें अब्राहम, कित्याक हांव तुका हिशोब नासलोल्या राष्ट्रांचो बापूय करतां. तुका हांव भोव सफोल करतां. तुजे तावन हांव राष्ट्रां उपजयतलों आनी तुजे संस्थींतले राजा उत्पन्न जातले. म्हजे आनी तुजे भितर, तशेंच म्हजे आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थी भितर पिळकेचे पिळकेंत तोखपाचो हांव म्हजो करार स्थापून दवरतलों. एक शासनाचो करार असो हांव तुजो आनी तुज्या उपरांत येतले तुजे संस्थीचो देव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत येतले तुजे संस्थीक तूं बिराड करून आसाय तो दीस हांव दितलो. म्हणजे कानाचो सगलो दीस सदांकाल तो तुमी भोगच्याक आनी हांव तुमचो देव जातलो. देवान अब्राहमाक म्हणलें, आनी तूं म्हजो करार सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे उपरांत येतली ती तुजी सोसत पिळकेचे पिळगेत. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडार आसा. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात तुमचें मुखामोळ ताचें मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतादवानो ताणें वेंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिळगेंत दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमाक कडेन कबलात केल्ली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली ती. जबाब. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गार. आज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, सोत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजें देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. आब्राम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. आमचो बाप आब्राम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेसून प्रतिपाळ केलो, हांव म्हजीच वडवी करीन जाल्यार म्हजी वडवी कांयच न्हय. म्हजी वडवी करता तो म्हजो बाप, तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलों. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप कुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात, आनी तुवें आब्रामाक देखलोय? जेसून तांकां प्रतिपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, आब्राम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेसू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. बाबा भयणीनो, काळ आनी काळा आदींच जेजू आसलो, आनी जेजू किरीत भाशेन टायमलेस, ही वोस्त किरीत भाशेन आयचे दिसा सिद्ध जाता. कित्याक वेळ जावं घडी जेजूक लागना, कित्याक तो बापाचो एकलोच पूत, आनी जें कितें संवसारांत घडलां ताचो धोनी. बाबा भयणीनो, आदल्या कोरारांत आब्रामाक देवान भासायलें, तूं आख्खे संस्थिचो बापूय जातलो. हांव तुका आख्खे ह्या संवसारांत आसा तितलेय संस्थीचो बापूय करतलो, आनी म्हजो कोरार तुजे सवे हांव करतां, तो सासणाक तोकपाचो कोरार हांव करतलो. आनी खरेंच देवान हो कोरार सांबाळ्ळो. आनी आब्राम किरीत भाशेन हो दीस किरीत देव आपल्या पुताक पाठयतलो आनी संवसाराची सोडवण करतलो पळोवचे आशेन खुशाल जालो. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, जेजू काळा आदीं आनी काळा भितर सासणाक तोखता तसलो जावन आसलो. कित्याक जेजून ह्या संवसारांत येवन मरणाचें जैत व्हेलें. जेजून जे सैतानान आमचे सवें किरीत भाशेन सासणाक आमकां मरण हाडलेलें, ताचे वयर जैत व्हेलें. हें मरण जेजून पळयलें. हें मरण मनशा कुळाक नपयत करतलें आसलें. मनीस कुळाक गुलामपणान ह्या संवसारांत जिवंक तें सदां काळ दवरतलें आसलें. हाचेर जेजून किरीत भाशेन जैत व्हेलें आनी आमकां सगल्यांक आपूण मरून ताणें सोडवण फावो केली. न्हूच सोडवण, पूण पुनर्जिवनपण, आनी पुनर्जिवनपणाचें दायज कशें आमकां ताणें दायज भासायलें. आयच्या दिसाक तो जेजू आमकां म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कदींच मरचो ना. आमी दर दिसाक ह्याच आमच्या सुरवंडाराचेर विस्वास दवरूं. तो काळा आदीं काळांत सदां काळ तोखता तसलो आमचो सुरवंडार म्हूण आमी दर दिसाक विस्वासान जिवंक आनी ताच्या उतराचेर आमकां किरीत भाशेन सासणाचें जिवीत आसा ही भासावणी खोर मतीन दवरून सदां काळ ताचे सवे आमकां पुनर्जिवन फावो जातलें म्हूण दर दिसाक आमी जिवंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C14, पेज नंबर 34, C14.
म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सुरीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भो मोगाळ बापा तुका हो योद्न समर्पितां ताजे तुजी दोयाळ दिसगात ताचे वरवीं आमची काळजां आनी आमचे जिणेची चाल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजी सोडवण पावय हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काळ्यांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दबावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणें करून गरजे वतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सडवणीचे परबे तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 स्वर्ग आनी संसार पडला तुज्या नागोय बाबार उत्सर्गीक तुका सय सय सर्वेस्पराची नवे सय उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या खुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सर्व बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इस्तागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. वांकवार मरे देवाची माई सांगाती सपोती बागेन सुजे बागेन धरून दता आनी सर काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज जावं
जी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपटो गिरास समखंदी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमगुशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थायने फुडें दिव नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुमचे दमदांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका शिकुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जे येताय राजूत चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सगळ्यां आसूं माय मगन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुम्या ते म्हज्या भितऱ्यांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका चक्रान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिव नाका आमेन प्रार्थुया
कोनवड्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तूं आमकां जेजूचे मास आनी रोगो दिताय. हे सुरवणीचें देणें घेवन आमी आतां दादोशी जाल्या ताचे वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. फिरगोस गौडीक सोबी नवे स्थापनेचे खातीर मागणें सगलीं बरोबर. सर्गीच्या बापा तुवें मोगान आमकां रोसल्यान तुज्या पुताची सून मोगान आमकां सोडयल्यान तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वाव चालू दवरूंक ह्या गौडीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोसांनी फिरगोस गौडीक सोबेची नवी फुडारी विचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं विचून काडटाय. तूं सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पाद्विगाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी विचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भोर. आमी भावार्थ्यांनी केरीत भाशेन लौकिकांनी आपल्या आपणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोस गौडीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गौडीक सभा पूर्ण स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवाक आयत्या मनान खाण मारूंक पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर सगल्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनाक. आमीन. गायन घेऊया I-19 पेज नंबर 128. I-19.